फॅसिलिटेट करता मानसीक आनी श्वेताक आनी सगळ्यांक वाव दिला आपली कला आनी सगळें दाखोवपा खातीर कित्याक असले बारीक जे लोक बारीक बारीक एग्जिबिशन आसा पळय ती कशें आसता व्हडली व्हडली एग्जिबिशनां टी होम येता हांगा कंज्युमर शॉप येता तेन्ना सगळ्यांक वाव मेळटा व्हडल्या लोकांक पण जेन्ना अशें बारीक लोकांक वाव दिता तेन्ना खरेंच तेंच्यांनी बरें कार्य केलां अशें म्हाका दिसता आनी हांगा वस्तूय बऱ्योच आसा हांवें थोडी हांगा शॉपिंग केली आनी म्हाका हांवें सगळ्यांक सांगता की तुमी मुद्दम जरूर हांगा भेट दियात आनी शॉपिंग करात की हांगा बऱ्यो वस्तू मेळटात। हांव आनी श्वेता मेळून आमी हें हांगासर एक्जिबिशन ऑर्गनायज केल्लें आसा आनी हे एक्चुली कशें आसा जी बायलो घरान करता पळय तांच्या खातीर हांवें स्पेशल प्लॅटफॉर्म दिल्लो आसा जी ज्या लोकांनी नवीन सुरवात केल्ली आसा तांच्या खातीर आमी हांगा 12 ते 14 तारीख पर्यंत आसतली सकाळी 10 ते सांजचे 8 वरां पर्यंत आसतली 12 ते 14 तुमकां लागींच आसा सगल्यांक पणजी केणी हॉटेलान 18 जून रोडार गुजरात लॉजा कडेन। This is a platform for small entrepreneurs, women entrepreneurs actually, who do business from home and they don't get such opportunities. So we are giving this platform for them. So I request all Goans to visit this venue. We are at Kenny, Hotel Kenny, 18 June Road from 12, 13 and 14, just 3 days. So I request everybody to give a visit. I am from Bichole, a small village. आणि हांव प्रमोट करता म्हाजे कितें व्हडले प्रोडक्ट्स तेका कुर्तीज लेगिन्स एंड दीस प्लॅटफॉर्म इज फॉर लेडीज एंड एवरी लेडीज कॅन जॉइन दीस एंड हांव आतां हेजे फुडें बिचोलेंनी ऑर्गनायज करतलें सो आय रिक्वेस्ट पीपल टू कम एंड विजीट आवर एक्जिबिशन आनी तांच्यांनी येवन पळोवपाचें लेडीज चेडवां कितें करूं शकता बायल कॅन डू वॉट एवर वुमन कॅन डू कितें ते घरा कडल्यानूय करूं शकता आनी हांव लोकांक हें करता एक विनंती म्हाजे कडल्यान ते तुमी येवन पळोवपाचें आनी बायलांनी सगळें फुडें सरपाचें। सिक्का हमारा प्रोडक्ट है ना ये गोवन ब्रांड है जो कुछ भी हो जाए ना हम इधर ही सर्विस दे सकते हैं और घर पे ही हम सर्विस दे सकते हैं कुछ एक्सचेंज भी हम कर सकते हैं सब कुछ मटेरियल रहा ना ग्राइंडर मिक्सर कुछ चाहिए तो हमें वो दे सकते हैं आप।